नमस्कार मोगळा ऐकप्यानो तुमकां सगळ्यांक उर्बेभरीत मोगाचो काळजाचो येवकार. आमगेल्या पणजी केंद्राच्या FM बँडाच्या वरवीं 105.4 मेगाहर्ट्ज तशेंच 233.1 मिटर म्हणजेच 1287 किलो हर्ट्साचेर आमच्यो कार्यावळी तुमी आयकतात. आयज आमी तुमचे खातीर आयल्यांक घेवन एक फोन इन कार्यक्रम. आयच्या ह्या कार्यावळींत तुमचे खातीर आयिल्ल्यो आसात डॉक्टर प्राजक्ता कामत ढाकणकार, ज्यो जावन आसात एक डेंटिस्ट, दांतांच्यो दोतोर. प्राजक्ता बाय, नमस्कार, येवकार. थँक्यू फॉर हॅव्हिंग मी. आयचो आमचो विशय आसा कार्यक्रमांत तो म्हळ्यार भुरग्यांची दांतांची काळजी. म्हाका आयकपा न्हू, डॉक्टर प्राजक्ता कामत ह्यो गोंयच्या दंत चिकित्सक महाविद्यालयाच्यो एक बॅचलर जावन आसात. BDS डिग्री तांणी घेतिल्ली आसा आनी ताचे उपरांत भुरग्यां खातीर, जाणट्यां खातीर, सगळ्यांच्या दांतां खातीर आनी दांतांच्या काळजी खातीर तांणी स्वताक घालून घेतलें आनी त्यो आयज एक गोंयच्यो नामवंत अश्यो दांतांच्यो दोतोर म्हणून तांची नामना आसा. पर्वरेंत त्यो ह्या दांतांच्या आपल्या डिस्पेन्सरींत सगळ्या लोकांक तपासणी करतात आनी योग्य अशे दांत कशे काळजी घेवप त्या संदर्भांत सांगतात. दोतोर, खूब बरें दिसलें तुमचो मोलादीक वेळ तुमी आमकां दिलो म्हणून. तुमकां नमस्कार आनी येवकार. धन्यवाद. आयच्या ह्या फोन इन कार्यक्रमांत, खास फोन इन कार्यक्रमांत आमी चड करून विशय घेतला तो भुरग्यांच्या दांतांची काळजी. आनी हातून तुमी तज्ञ म्हणटकच भुरगें जल्माक येत सावन मागीर तें 5 वर्साचें किंवा 10 वर्साचें जाता मेरेन ह्या भुरग्याक खूब गरज पडटा दांतांची काळजी घेवपाची. आनी तें किरकिरें जाता, तें दांतांक हात लावंक दिना आनी आमी वेगवेगळ्यो वस्तू तांकां दितात, खावपाक दितात. म्हणटकूच हें भुरगें जल्माक येवचे पयलीं तांकां दांत केन्नाच्यान येतात आनी येत पसून ताची काळजी कशी घेवप आसता तें जातकूच मुखार मागीर तांकां दांत येतकूच कितें करप आसता, ह्यो सगळ्यो गजाली आमी तुमचेर सोडल्या. पूण इन बिटवीन आमी ह्या विशयाचेर चर्चा करुयाच. पूण जर तर आमकां कोणायलो फोन आयलो जाल्यार आमी मदीं फोन घेवया. डेफिनेटली. दोतोर, आतां तुमी ह्या संदर्भांत आमकां सांगचें. आतां तुमी म्हाका विचारले भुरगे जल्माक येता सर केन्नाच्यान स्टार्ट करप. केअर घेवपाची. सो एक 6 ते 8 म्हयन्याचेर भुरग्यांक दांत येवपाक स्टार्ट जातात. मोस्टली सकयले दांत येवपाक स्टार्ट जातात. ओके, आतां ह्या एजीचेर भुरग्याक ब्रश करप इज नॉट पॉसिबल. सो आमी नॉर्मली सांगतात की बोटाचेर एक सॉफ्ट कपडो बांदून ते दांत निवळ करप, दांत आनी जीब हें निवळ करप. भुरगो व्हडलो जाता तसो लायक अरावंड इयर फिंगर ब्रशीज म्हणून मेळटात, सिलिकॉनाचे आसतात, ते व्हेरी सॉफ्ट. ते अशे आवयन बोटाचेर घालून ते जेंटली दांत क्लीन करप जाता. अच्छा. ओके, स्मॉल सॉफ्ट चायल्ड ब्रशीजूय मेळटात, ल्हान भुरग्यांचे ब्रशीजूय मेळटात विथ स्मॉल हेड आनी ब्रिसल सॉफ्ट आसता. तशें जेंटली भुरग्याचे दांत क्लीन करपाक स्टार्ट करूंक जाय आफ्टर 1 year. पण जो म्हणसर भुरगो थुकूंक शिकना तो म्हणसर पेस्ट वापरप न्हय. नो युजींग टूथपेस्ट. हय, जो म्हणसर भुरग्याक थुकूंक येना तो म्हणसर. सो एक अप्रॉक्सिमेटली 2 ते 3 वर्सांचेर भुरगो घोट घेवंक शिकता किंवा थुकूंक शिकता. सो तेन्ना टूथपेस्ट स्टार्ट केल्यार जाता. पण कितली वापरप टूथपेस्ट? एक शीताचो कण आसना आमचो, जस्ट दॅट मच. सो ब्रश वॉलो करून जस्ट व्हेरी लिटल, खूब कमी टूथपेस्ट वापरून दांत ब्रश करूंक जाय. पूण तूं केन्ना केन्नाय थोड्यो पेस्टी आसता पळय, त्यो मातश्यो तिखट कश्यो आसतात तांकां. हय, सो स्पेशल भुरग्यांचे पेस्ट सुद्दां मेळटात. हय, पिडियाट्रीक पेस्ट आसतात जांचे फ्लोरायड कंटेंट मातसो चड आसता आनी भुरग्यांचे दांत दे आर मोर ससेप्टेबल फॉर कॅविटीज, कित्याक तांचे गोड खावप चड जाता. सो असले टूथपेस्ट हय ल्हान भुरग्यांक वापरूंक उपकारता. आतां भुरगें एक सादारण दांत येवपाक लागतकच ती कितें तोंडान घालतात आनी ते चाबूंक सोदतात. हें कित्या खातीर घडटा दोतोर? यू आर टॉकिंग अबाउट फूड्स काय ऑब्जेक्ट्स? म्हाका तांकां कितें दांत बी कुसकुसता. हय, करेक्ट. सो दॅट इज टीथिंग प्रॉब्लम्स तुमी म्हणटात. जेन्ना दांत निकतेच येवपाक लागतात तेन्ना हिरड्यो ज्यो आसतात त्यो कुचकुचपाक लागतात. ते बिकम सोर आनी सुजतात, टेंडर जातात. सो भुरग्याक ही संवय आसा कितेंय जमनी वयलें उखल्लें तोंडान घालें, सो दॅट इट मेक्स देम फील बेटर. सो हे रिलीफ करपाक युजली टीथिंग रिंग्स बी मेळटात बाजारान. बट घरगुती उपाय असो वॉट आय यूज टू डू फॉर माय चिल्ड्रन इज कॅरट.
जे अच्छा. मेळटा फ्रिजान, यू कीप इट अँड रॅप इट नायसली इन अ सॉफ्ट क्लॉथ आनी भुरग्याक दिवप टू बायट ऑन दॅट. सो दॅट कोल्ड कॅरेट गिव्स दॅट रिलीफ फ्रॉम अच्छा, दॅट अच्छा, टीथिंग प्रॉब्लम्स. अच्छा, आणि ते आरोग्याकूय बरें. आरोग्याकूय बरें अँड तुमकां ते स्टेरिलायज करचें पडना अच्छा. आनी घरान अवेलेबल आसताच. हय, बट हय. ऑफकोर्स हे रॅप करूंक जाय कपड्यान, ओके, हय, कित्याक हय. घांस मारूंक फावना हय, भुरग्यान, हय. ताळ्यान वचूंक फावना. पूण आतां भुरगें इल्लें इल्लें व्हड जाता तेन्ना म्हणजे स्कुलान वचपाक लागता तेन्ना मागीर ताका तयार करचे पयलीं उठना बरोबर आवय बापूय दांत घासूंक सोदता, करेक्ट. ब्रश लावपाक सोदता. म्हणजे हें आसा पळय, ह्यो गजाली कश्यो हँडल करप. कारण भुरगें दांतांक हात लावंक दिना खूब फावटी, हय. बरेचशे फावटी. आनी उठना बरोबर ताजे पयली गोश्ट म्हणजे आवय बापूय ताज्या दांता कडेन हात घालना बरोबर तें भुरगें रडूंक लागता. Start करता. हय, मागीर तो Correct. होल डे ताजो किरकिरो कसो वता. मागीर हाका लागून ह्या भुरग्याक कम्फर्ट दिवपाक आमी कितें करप? ओके, हातून 2 तुमी म्हाका प्रश्न विचारले. आय हँडल इट इन 2 वेज. ओके, द फर्स्ट थिंग इज ब्रशिंगाची संवय भुरग्याक लावप. आय फील जर तुमी स्टार्टिंगाकूच जेन्नाच्यान दांत येता तेन्नाच्यान जर तुमी ही संवय लायली भुरग्याक की इट इज नॉन नेगोशिएबल, हय. दांत हे ब्रश करूंकूच जाय, हय. ॲज सिंपल एज हॅव्हिंग अ बाथ. हय. आमी कितें नेगोशिएट करनात भुरग्याक न्हावपाचें की आज न्हावया फाल्यां नाका. इट्स नॉट लायक दॅट. सो सेम वे ब्रशिंग शूड बी इन्क्लुडेड इन एवरीडे हायजीन. ओके, सो एकदां संवय लायली जर भुरग्याक आनी भुरग्याक खबर आसा की हाका आनीक कांयच उपाय ना, ब्रश करूंक जाय, ते करूंकूच जाय. हय. सेकंड थिंग तुमी म्हाका यू आस्क्ड मी अबाउट सकाळ फुडें उठून हय, ब्रश हय, करप. हय. हा, सो नॉर्मली आय एडवायज की ब्रेकफास्ट करून जातकच जेन्ना भुरग्याचे सगळे खाऊन जाले, आतां स्कुलान वचपाचो टायम आसा जाल्यार दांत ब्रश करात. सो यू नो की दांतान कितेंच भरून उरूं ना. हय. आनी ऑल्सो रातचे न्हिदचे पयलीं दांत ब्रश हय. करूंक जाय. सो सकाळ फुडें तोंडान कितें आसना, यू नो, टू फील डर्टी, बट जस्ट रिन्सिंग इज सफिशियंट. दोतोर, खुबश्यो गजाली आमकां उलोवपाच्यो आसा. फोन येतात आनी वतात, पूण आमी वाट पळोवया. मोगाळ आयकपी न्हू, हांसप ही एक कला अशें म्हणटात. आनी ही हांसप जर कला आसत जायत जाल्यार ह्या हांसता आसतना आमचे थोडे तरी दांत दिसतातच. म्हणटकूच आमची स्मित कायम दवरुया न्ही दोतोर? हय, of तुमी course. हाजे पेक्षा बरें सांगूंक शकतली ह्या संदर्भात. भुरग्यांच्या दांतांची काळजी हे विशयाचेर डॉक्टर प्राजक्ता कामत आमच्या स्टुडियोंत आयिल्ल्यो आसात आनी आमचे कडेन एक फोन आसा, जाणून घेवया. हॅलो. हॅलो, नमस्कार. शकुंतला. नमस्कार, गुड मॉर्निंग शाण्या. कोण उलयता? हांव लुइजा उलयतां सर. लुइजा बाय, कशें आसा शाण्या? हांव आसा बरी, तुमी कशी आसा आसा. हय, तुमकां हांव विचारूंक सोदतालें, आज आमचे दोतोर स्टुडियोंत आसा. तुजे कितें प्रश्न आशिल्लो आमकां भुरग्यांच्या दांतांची काळजी ह्या विशयाचेर? ओके. हय. डॉक्टराक विचार. डॉक्टराक विचारूं? ओके, घे, दिता. ओके, हांव विचारता. डॉक्टर, कशी आसा तुमी? गुड मॉर्निंग डॉक्टर. गुड मॉर्निंग. डॉक्टर, हांव लुइजा उलयतां. हय लुइजा. भुरग्याच्या दाताची काळजी कशी घेवपाची? भुरग्यांच्या दाताची काळजी कशी घेवपाची? एक म्हळ्यार कॉमन आमकां खबर आसा, दिसांतल्यान 2 फावट दांत ब्रश करप. हा, ओके. अपार्ट फ्रॉम दॅट कितेंय खालें म्हणटकच रिन्सिंग, घोट घेवप. ओके, म्हणटकच. अँड अपार्ट फ्रॉम दॅट बेसिक डायट डिसिप्लीन आसूंक जाय भुरग्याचें. म्हणजे एक आमी दिसांतल्यान 4 टायम्स अ डे आमी जेवतात. हा, सो ब्रेकफास्ट, लंच, सांजची च्या किंवा दूध आनी रातचे डिनर. सो अपार्ट फ्रॉम दॅट अवॉयड अननेसेसरी स्नॅकिंग. मदीं परते खायत रावप, ह्यो गोश्टी अवॉयड करूंक जाय. 3 बेसिक थिंग्स. ओके डॉक्टर, थँक्यू. वेलकम, थँक्यू. येवकार परतून एक फावट आमचे सगळे मोगाळ आयकुप्या कुरबे भरीत आयज आमच्या फोन इन कार्यक्रमा अंतर्गत भुरग्यांच्या दांतांची काळजी हे विशयाचेर डॉक्टर प्राजक्ता कामत स्टुडियोंत आयिल्ल्यो आसात, ज्यो जावन आसात डेंटिस्ट, दांतांच्यो एक चिकित्सक. तांकां परतून एक फावट येवकार दिता आसतना मोगाळ आयकपे न्हू, एक प्रश्न आमचे कडेन आयिल्लोच दोतोर. कशे तरेन भुरग्यांच्या दांतांची काळजी घेवप, आनी ह्या संदर्भात तुमी सांगिल्लें बी. म्हणटकूच आतां भुरगें इल्लें व्हड जाता, पूण भुरगें जेन्ना ल्हान आसतात ताका इल्ले दांत येतात आनी ते म्हणजे ते दांत दुदाचे दांत म्हणटात पळय आमी, पडपाचे दांत म्हणटात. म्हणटकूच ह्या दांतांक मदीं कितें जाता, आवय बापूय आतां सगळीं म्हणटा काम करपाक वतात आनी ताका लागून बारीक बारीक गजालींचेर आमचें लक्ष उरना. तेन्ना भुरगें कितें तोंडान घालता, खूब फावटी ताका आमी
बोंब दितात हय हां हय फिडींग करतात आनी फिडींग करून तातूंत एक एक फावटी बोंब कसो स्टरिलायज करप हय, जायना धुवप हय, जायना हय. आनी अशा वेळार ताजो परिणाम दातांचेर जावं येता दोतोर. करेक्ट हय हय. सो खुबशे फावट म्हजे कडेन आवय बापूय येतात ल्हान भुरग्याक घेवन 2-3 इयर्साच्या भुरग्याक घेवन की येतनाच दांत किडले म्हणून ह्या भुरग्याचे हय हय येतानाच दांत किडिल्ले आयले. अच्छा. सो द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जे हांव नोटीस करता इज लायक आवय बापूय दूद भुरग्याक बोमान घालून दितात. ह्या दुदान जर साखर घाली जाल्यार ऑब्वियसली इट इज नॉट अ गुड थिंग. भुरग्याक संवय आसा बोम तोंडान धरून न्हिदप आनी ही साखर तोंडान उरता आनी इट इज व्हेरी कॉमन कॉज ऑफ कॉजिंग ताका आमी नर्सिंग बॉटल डिके म्हणटा. सो इट्स सो कॉमन की ताका इट हॅज अ टर्म. ओके सो आय फील फीडिंग बॉटल इज नॉट अ गुड हॅबीट फॉर अ चायल्ड. इस्पेशली भुरग्याक न्हिदूंक दिवंक फावना ही बॉटल तोंडान धरून. फिडींग जर करूंक जाय कितें दिवंक जाय पिवपाक जाल्यार बशिल्ल्या कडेन लेट द चायल्ड ड्रिंक आनी मागीर मेक शुअर दॅट यू क्लीन द माउथ आनी मागीर न्हिदयात भुरग्याक तोंडान बाटली दिवन न्हिदूंक फावना. दॅट इज अ व्हेरी कॉमन कॉज ऑफ डिके इन स्मॉल चिल्ड्रन. पूण आतां अशें म्हणटात की जी साखर आसा चिनी हय साखर हय ती भुरग्याकूच न्ही सगळ्यांकूच ती Correct. माल पडटा. हय म्हणटकूच ही साखर घालिना जाल्यार भुरगें दूद पिना असो एक आमचो समज आसा काय खरेंच दूद पिना काय दूद अशेंच दिवप भुरग्यांक. जर दितनाच आमी साखर घालनासतना दिली जाल्यार सुरवातीक हळू भुरग्याक संवय जातलीच ती मागीर पिवपाची. ओके आमी आमच्यो आवडी जश्यो आसा त्या प्रमाणे आमी भुरग्यांक त्या पद्दतीन आमी आकार दिवंक सोदता म्हणजे तांचेर जस्टिफिकेशन करपाक. एक पॉयंट आय जस्ट वॉन्टेड टू ॲड. ब्रेस्ट मिल्क डजंट कॉज डिके. सो ब्रेस्ट मिल्क जर भुरगे पिता जाल्यार तातूंत डिके जायना. बट कावज मिल्क येस इवन तातूंत साखर घालिना जाल्यार डिके जाता. सो भुरग्याक बोम इवन साखर घालनासतना जर सुद्दां तुमी दूध दिलें किंवा सत्व दिलें आनी भुरगे ते तोंडान धरून न्हिदले जाल्यार सुद्दां डिके पूण जाता. आयच्या काळान ब्रेस्ट मिल्क म्हळ्यार चडान चड 6 म्हयने दितात. Correct. 1 वर्स दितात. ती थोडी कंटिन्यू आनी तीच दिनात. हय दिनात आनी इट इज नॉट कन्विनियंट. हय. करेक्ट. म्हणटकूच दोतोर ह्या संदर्भात आतां इल्लें इल्लें भुरगें व्हड जाता आनी कितें कितें खावंक लागता म्हणटकूच आमी ताका कितें आवडटा तें दितात. हय ओके बरें आसा आवडटा तें दितात म्हणटकूच चॉकलेटी म्हणया बिस्किट्यो म्हणया किंवा चिकट कितें आसता तें आनी आजकाल फास्ट फूड भुरग्यांक इट्स व्हेरी कॉमन आतां. न्यूडल्स पिझ्झा म्हणटकूच हें सगळें दितकूच तांचे ते पार्टिकल्स आसा ते ऑब्वियसली तांच्या दांतांच्या खांचीनी उरता भरून उरता आनी भुरग्यांक तशें रातचें न्हिदतना बी दांत घासपाची संवय नासता. म्हणटकूच हे अवॉयड करप दिवपाचें खूब त्रास जाता आवय बापाय. म्हणजे कशा पद्दतीन ही गजाल हँडल करप एक दोतोर ह्या दृश्टींतल्यान कित्याक दांत तर बरे उरूंक जाय दांतांची काळजी जावंक जाय किंवा दांतांक योग्य अशें सप्लिमेंट मेळूंक जाय म्हणजे विटॅमिन्स हें म्हणजे टू सस्टेन फॉर अ मोर डे. हय आतां चॉकलेटी म्हाकाच खूब आवडटात सो हांव भुरग्यांक खावनाका म्हणचें ना एब्सोल्युटली. हय सो चॉकलेट्स बिस्किट्स म्हणा किंवा केक ह्यो गोश्टी सामक्यो आवडीच्यो. चिप्स ह्यो भुरग्यांच्यो खूब आवडीच्यो. सो सामकेंच न दिवप हेंय जायना आमचे कडेन. ह्या सो वॉट आय नॉर्मली हांव कितें सांगता एक सांज जाली की ह्यो गोश्टी दिवं नाकात कित्याक ह्यो गोश्टी दांतान भरून उरता. सो एक मॅक्सिमम 7 ताज्या मागीर ह्यो चिकट गोश्टी ज्यो दांतान भरून उरतात अवॉयड करात दिवपाक भुरग्यांक. सो दीस भर खाल्यार जाता. ऑल्सो टिफिनान असल्यो गोश्टी घालूं नाकात. स्कुलान जेन्ना भुरगे टिफीन व्हरतात ट्राय टू पुट हेल्दियर फूड्स लायक आमचे फ्रुट्स किंवा एक्झॅक्टली कॅरेट स्टिक्स दीज आर व्हेरी भुरग्यांक आवडटाय ह्यो गोश्टी आनी ते दांतान भरून उरचे ना. सो केअर इज मच इजियर. अच्छा भुरग्यांची केअर दांताची घेवप इट्स इजियर टी टिफिनान इफ यू गिव गुड थिंग्स. आनी चॉकलेट्स इट्स नॉट यू हॅव टू अवॉयड इट पण रातचे दिवं नाकात. गोड गोश्टी चडश्यो रातच्यो दिवं नाकात. बरोबर. ऑल्सो जेवणान सॅलड जर इन्क्लूड केलो इट सॅलड लायक कॅरेट्स कॅबेज हे इतले घट आसता सो चापताना ऑटोमॅटिकली दांत क्लीन जाता. हय ते दांतान कितें भरून उरिल्ले आसता ते गाजर म्हणटात ते आमी किंवा आमचो कोबी कचकचीत आसता खावपाक. सो खातना ऑटोमॅटिकली दांतान जे भरिल्ले आसता ते भायर सरता. सो इट्स ऑलवेज अ गुड आयडिया रातचे सॅलड्स खावप. चुकून जर तुमच्या दांतान ही भाजी उरली जाल्यार व्हडलोसो ताजो इम्पॅक्ट जायना जितलो चॉकलेटीन किंवा गोड चिकचिकीत गजाली खावन न्ही. आनी म्हाका दिसता वयले वयर अशे दांत मातशे गोट घेवन उडोवन निवळ करून
मागीर भुरग्याक न्हिदोवपाची संवय आवयन लावन घेवप वायट न्ही न्ही दोतोर? ऑलवेज रातचे न्हिदताना येस हय. ब्रश करप. आय हय. थिंक ही संवय एकदां लागली म्हणटकच मागीर रातची न्हिदूच पडना ब्रश केल्या ना जाल्यार आमी आतां म्हणजे टेन्शन घेतात पळय ह्या गजालीचें. हय. एक्चुली ही गजाल खूब सोपी It's एकदां not आमी difficult. हँडल हय. Not केली at all. जाल्यार. भुरग्यांच्या दातांची काळजी कशी घेवप ह्या संदर्भात आयचो हो विशय फोन इन कार्यक्रम डॉक्टर प्राजक्ता कामत आमच्या स्टुडियोत आयिल्ल्यो आसा. आमचे सांगातान आसात कॉलर जॉन बाब येवकार. तुमचो प्रश्न आमच्या दोतोरांक विचारात. हॅलो जॉन बाब. हॅलो, नमस्कार जॉन बाब. हॅलो, जॉन बाब सांग. हॅलो 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 कितें तरी आमच्या फोन लायनीन गडबड आसा. जॉन डिक्रूज हांचे कडेन आमी उलयतालीं. दोतोर, तांणी फोन ऑफ द एअर आसतना एक प्रश्न विचारिल्लो आनी हो प्रश्न आशिल्लो दुदाच्या दाता संदर्भांत. दुदाचे दांत हालतात कित्याक ओके. कळ्ळें? आनी म्हणजे ह्यांनी हे सादारण खंयच्या वयार पडटात Okay. किंवा हे दुदाचे दांत हालतात किंवा पडपाक आयल्यात जाल्यार आमी ते पडपाक दिवप काय ना? करेक्ट. आनी मागीर हे पडटकूच ते योग्य पडटात मुळा सकट काय ते मुळा सकट पडपा खातीर आमी हय. दोतोरागेर घेवन वचप आनी ते पडटकूच दुसरे दांत केन्ना येवंक लागतात? हय. करेक्ट. सो दुदाचे दांत एक 6-7 वर्सां म्हणसर आमचे आसतात. हय. सो नवे दांत स्टार्ट्स कमिंग एट द एज ऑफ अराउंड 6 to 7. अच्छा. सो जेन्ना हे नवे दांत पोंदच्यान हाडांतल्यान भायर सरतात तेन्ना दुदाचे दांत हालपाक लागतात. अच्छा. खुबशे फावट आतां अशें जाता भुरगीं भितात दुदाचे दांत हालतात ते पडूकूच दिनात हय. आनी नवे दांत अशे येवपाक लागल्यात ऑलरेडी हय. बट रॉंग जाग्याचेर येता कित्याक हे दुदाचे दांत पडनात. सो हे फुडें प्रॉब्लम करूं शकतात कित्याक अच्छा. मागीर ते नवे दांत जे आयल्यात ते रॉंग जाग्याचेर आयल्यात मागीर ते सारके करेक्ट करपाक ब्रेसीस ऑर्थोडॉन्टीक ट्रिटमेंट करची पडटा. अच्छा. सो ह्यो गोश्टी आवय बापायांनी लक्ष दिवंक जाय जेन्ना ह्या वयाचेर जेन्ना 6-7 वर्सांचेर भुरग्यांचे दांत येवपाक लागतात. अच्छा. चडशीं भुरगीं भितात हे दांत काडपाक. ओके, ओके, ते ओके. दुखतले किंवा त्रास जातलो काडटना रगत येतले म्हणटकच भितात. अच्छा. सो हे तर कॉमन प्रॉब्लेम आसा आमकां सगळ्यांक जाला. आमचे सगळ्यांचे दुदाचे दांत पडून नवे दांत आयल्यात. सो दीस इज समथींग एवरीबडी हॅज टू गो थ्रू. हय. सो चडशे दांत हालतात आनी घरा कडेनूच काडूं शकता आवय बापूय. ओके. अच्छा. एकदा खूब रेअरली अशें जाता की दुदाचो दांत हालच ना, नवो दांत येवपाक लागलो, इट इज कम इन द रॉंग प्लेस. आमी तशें दवरून उपकारना ते बरोबर. कित्याक फुडें मागीर ताजो प्रॉब्लेम जावं शकता. हय, सो हय. मागीर ते डेंटिस्टा कडेन वचून ते काडचे पडटात. अच्छा. आतां दोतोर, भुरगीं म्हळी काय आमी ल्हान 1 वर्साचें म्हणजे जाता तो दीस धरून 15 टिनेजर जायसर भुरगींच अशें म्हणचें पडना. म्हणटकूच वाडटा त्या भुरग्याकूय बी नवे दांत येतकूच ताची काळजी घेवपाची गरज आसता. ऑफकोर्स. आनी तेन्ना ते समज आयिल्ली आसता. हय. म्हणटकूच तांकां एक थोडेशें तुमी इन्स्ट्रक्शन दियात, मागीर आमी कार्यक्रमाची सांगाता करुया. मोस्ट कॉमन प्रॉब्लेम ह्या 10 ते 12-13 वर्साच्या भुरग्यांचो प्रॉब्लेम इज स्नॅकिंग. अच्छा. स्कुलान वतात तेन्ना अशें कितेंय खावप जाता. हय. सो दोज थिंग्स आय थिंक भुरग्यांनी वी हॅव Avoid करूंक अवॉयड जाय. करूंक जाय. आनी या. थोड्यांक दोतोर एक स्टिंकिंग आसता पळय, Correct. वास येता. हय. हें कित्याक घडटा? तोंडाक वास येवपाचे खूब रिजन्स असतात. मोस्ट कॉमन इज दातान कीड आसा आनी तातूंत जेवण वचून भरला आनी ते कुसला आनी ताजो वास येता. अच्छा. ओके, दॅट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लेम्स. अनदर मेजर प्रॉब्लेम इज ड्राय माउथ. तोंड हय. खूब सुकता अच्छा. म्हणटकच मागीर वास येता. हय. सो उदक पिवप इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके. भरपूर उदक पिवंक Often. जाय आमी सगळ्यांनीच दीसभरान. भुरग्यांक मातशी याद करची पडटा की अच्छा. उदक पी. ओके. एक अप्रॉक्सिमेटली अप टू 2 लिटर्स. दोतोर, खुबश्यो गजाली तुमचे कडेन आसात. आनीकूय एक फावटी आमी अशींच येवया आनी मेळुया आनी भुरग्यांक आमच्या आनी जनरल दातांची काळजी कशी घेवप ह्या संदर्भात सांगया. भुरग्यांच्या दातांची काळजी ह्या विशयाचेर आयज तुमी खूब बरी माहिती आमकां दिली. मुद्दाम स्टुडियोंत तुमी आयली. तुमचो म्हत्वाचो म्हणजे दांत तपासपाचो वेळ तुमी आमकां दिलो. ताका लागून तुमचे मना काळजांतल्यान उपकार. देव आभार बरें. मानूंक जाय तुमचे म्हाका ही संदी दिल्याबद्दल. थँक्यू व्हेरी मच. ती आमची मनापासून इच्छा आणि या इच्छेंतल्यान तुमच्या खासियती खातीर आमी दिल्ली आसा. देव बरें करूं.